आयज सेकंड लास्ट डे नॉमिनेशन करपाक पार्टी भारतीय जनता पक्षान ऑलरेडी 4 दीस पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा आनी आयज अंजुना शिवोले शिरसय गोळे हे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आयज नॉमिनेशन फायल करता त्या नंबर आमी हांगा घालता आनी भारतीय जनता पक्ष हो कॅडर बेज पार्टी रान सुरवात पासून जरी 10 दीस आसलेले तरी ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेट 8 दीस पयलीं कॅम्पेन ऑलरेडी स्टार्ट केले आनी 100% हे सगळे कॅन्डिडेट आमचे निवडून येतले कारण लोकां खातीर केंद्राच्या सरकारान गोंय सरकार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी ज्यो स्किमी जे काम केलें आनी मुद्दम म्हणून माझे घर योजना हे उमेदच न्हू जाल्यार बाकीची घरां म्हणजे पोर्तुगेज टायमार पासून आशिल्ली घरां ही रेग्युलरायज करून पावतली हे सगळे लोकां पर्यंत काम लोक जाणीव आहा तेन्ना म्हाका दिसता जास्तीत जास्त जे जिल्हा मेंबर जातले ते निवडून येतले आनी गव्हर्निंग जी सरकार सेंटर स्टेट आनी जिल्हा हे भारतीय जनता पक्षाचे आसतले जेणे करून जास्ती काम करपाक जास्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक आनी जास्ती प्रत्येक मनशाची आर्थीक परिस्थिती इम्प्रूव जावपाक मदत जाता BDO ऑफिसान to file the nomination of both my candidates, Bab Narayan Mandrekar from Anjuna आणि बाब महेश गोयेकर फ्रॉम शिवोली आणि आमचे मध्ये हा आमचा मिनिस्टर बाब नीलकंठ हालनकर IX मिनिस्टर बाब दयानंद मांद्रेकर सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच वॉर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आय एम ऑल द विलेजीस आमचो कामुर्लेचो सरपंच हांगा आणि पळोवंक जाता दीस इज द सपोर्ट वी हॅव दीस इज द सपोर्ट जस्ट हियर वाड्यांनी भोंवता तेन्ना लोक कितलो मोगान आमकां येवकार करता and I would request all my people from all 7 villages Bella Kanka, Asagaon, Anjuna, Sholi Marna, Sholi Sodia, Sholi Oshel and Kamulli. We need your help and support for this election, ZP election. आमच्या बाब नारायण मांद्रेकराक आणि महेश गोवेकराक तुमचो हेल्प आणि सपोर्ट जाय and all of you all the voters please come out in large numbers on 20th December and vote for my both the candidates and vote for Bharatiya Janata Party, vote for Lotus. Thank you very much. माझे मीडिया भाव भयणां तशें आमच्या लोकांक आमच्या सपोर्टरांक तशें आमच्या MLA आयज आमकां व्हडलो दीस आमचो आयज सांजचें म्हटलें जशें म्हणटा न्ही ड्रीम कम ट्रू कित्याक आमी हे पार्टीक रिप्रेजेंट करपाक आमची खूब इच्छा आसली आनी आयज देवाचे कृपेन आमकां ती संदी येयली आमी आयज आमचे नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आसा BJP कमळाचे हेजेर आमचे कमळ सिंबल आमचे आनी जशें सांगलें की आमी BJPन आमकां ही संदी दिल्ली आसा हें कार्य फुडें व्हरपाक थ्रू ZP माध्यमांच्यान आनी आमी पयलीं जर सांगलें की आमकां मॅडमीन खूब सपोर्ट केलो आसा तसो आमकां एक्स आनी प्रेजिडेंट जे मिनिस्टर MLA तेंच्यानी सपोर्ट केल्लो आसा आनी हो विश्वास घेवन आमी फुडें सरता लोकांचो विश्वास जशें आमची पंचायती आसा तेंचो एक विश्वास घेवन फुडें सरता आनी आमी मागता मॅडमी कडेन तशें सगळ्यांच्या लोकां कडेन तशें आमचे पंचायत मेंबर सरपंच सगळ्यांशी आमकां असोच सपोर्ट करचो आनी आमचेर विश्वास असोच दवरचो आनी आमी आमचें कार्य देवाचे कृपेन आमी अशें फुडें व्हरतले. नमस्कार, हांव नारायण मांद्रेकर अंजुना जिल्हा पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटाचेर रावतां. ही संदी म्हाका वरिश्ठांनी भारतीय जनता पार्टी CM तशेंच हांगेली MLA डिलालोपो बाकी सगळे आमचे सगळे सरपंच आसतले एक्स सरपंच आसतले एक्स MLA आसतलो मागीर बाकीचे सगळे पंच सदस्य आसतले आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर आहा सगळे वोटर्स तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आमकां पूर्णपणे सपोर्ट आहा आनी लोकांक खबर आसा जनतेक खबर आसा की जे डेव्हलपमेंट आहा त्या डेव्हलपमेंटाच्या बेसीसेर आमी लोकां कडेन मत मागूंक वयता आनी लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीच सगळ्या देशभर गोंयान आनी आमच्या वाड्यांनी हे डेव्हलपमेंट करूंक शकता आनी हे तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयल्लें आसा म्हणून हांव सगळ्या वोटरां कडेन अपील करता की भारतीय जनता पार्टीक 20 तारखेक जे इलेक्शन येतले ते भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट आमी आसा हांव आसा हे सायडीक दुसऱ्या वाटेन आमचो महेश गोवेकर आसा तांकां भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी भारतीय जनता पार्टीचे MLAचे हात जे आहा ते बळकट करतले अशें हांव इतली इच्छा व्यक्त करता. खरें म्हणचे जाल्यार
भारतीय जनता पार्टी ही व्हडली पार्टी आसा आनी त्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा डेव्हलपमेंट फक्त भारतीय जनता पार्टीच करूंक शकता आनी तेंच्यांनी ते पयल्ले आसा आनी खुबश्यो योजनाय तेंच्यांनी पयल्ल्यो आसा ज्यो भारतीय जनता पार्टीन हाडलेल्यो आसा म्हणून हांव परत एकदां हात जोडून विनंती करता सगळ्या आमच्या वोटरां कडेन की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक आमी जे कॅन्डिडेट रावल्ले आसा तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी निवडून दितले ते असो म्हाका विश्वास आहा सगळ्या वोटरांचेर आनी त्यांचो विश्वास तेंची फुडलीं कामां आहा ती घेवन फुडें वचपाक तेंचो म्हाका साथ लाभतलो आनी हांव विश्वास दिता तांकां की फुडलीं जी कामां आसा तेंची जिल्हा पंचायतीच्या वतीन कितें येता ती तेंची कामां आहा ती पूर्ण करून घेतलो असो म्हाका विश्वास आहा आनी परत एकदां हांव तेंचे कडेन मागतां विनंती करून की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो आमचे जो कॅन्डिडेट दोन्ही सायडीन आहा तांकां बहुसंख्य मतांनी विजय करतले आनी विजय करतले म्हणून म्हाका पूर्ण आशा आहा तांणी सगळ्यांनी म्हाका तिकेट दिल्ली आसा त्यांचो विश्वास हांव सार्थ ठरयतलो सगळे कार्यकर्ते जे भारतीय जनता पार्टीचे आहा आनी समर्थक आसा त्यांच्या आदाराचेर जीत विक्ट्री ही आमची अवश्य आहा आमी जिखतले कित्याक BJP पार्टी अशी आसा सरकार अशें आहा की कामां करीत आसता अशें ना की काल इलेक्शन येता आनी तेन्नाच काम करता काम थ्रू आउट भारतीय जनता पार्टीचे जे काम आहा आनी सरकारचे जे काम आहा MLAचे जे काम आसा मुख्यमंत्र्याचे जे काम आसा ते सदैव आसता आनी आमी सदैव लोकां मदीं आसता अशें आसना की फक्त इलेक्शन येयलें आनी इलेक्शना पुरती आमी लोकां मदीं आसता आमी सदैव वर्साचे 365 डेज म्हणटा ते लोकां मदीं आसता आनी आमी लोकांची जी कामां आसा ती फुडें घेवन वयतली विथ द हेल्प ऑफ MLA आनी विथ द हेल्प ऑफ CM आनी इतकें सांगूंक सोदता म्हाका एक संदी दितले ते शुअर ती संदी दिवन तेचे आमी सोने करतले आनी फुडलीं जी कामां आसा जी थोड्यांची कामां फाटल्या टेन्युअरा आमची मिसीस आसली तेणी खुबशीं कामां केल्ली आसा जवळ जवळ 2.5 कोटीची ती कामां थोड्यांची जी उरलेली आसा तितलो निधी आहा तो आमकां पावना ती उरलेली कामां जी आहा ती कंप्लीट करतले आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे हे सीट आनी सिव्हलची वचून सीट आमी दोनूय सीट घेवन आमचे MLAचे हात बळकट करतले. श्री बोडगेश्वरा देवाक नमन करून तुमचे सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता. आयज आमी हांगा उबे आसता देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी आयज फुडें सरता. आयज ZP आमी नॉमिनेशन फायल करता. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयज आमी सगळे जमा जाले तुमकां दिसतले लोक आहा हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर आसा तशीच आमच्या बरोबर डिलाला मॅडम आसा आनी जशें नारायण बाबान सांगलां की BJPन जितली कार्य केल्लें आसा लोकांक ती खात्री आसा म्हणून आयज आमी हांगा उबे आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी फुडें सरलेले आसा. हे म्हाजें फर्स्ट टायम एप्लिकेशन फायल करता नॉमिनेशन फायल करता ZP आनी म्हाका खात्री आसा की लोक म्हाका ही संदी दितली आनी हांव संदी दी निश्चिंत संदीचो बरो फायदो घेतलो आनी लोकांची कामां जी आसा शिवोले पुरती शिवोले ह्या आमच्या कामुर्लेन ती हांव तांकां जशें एश्युरन्स दिलां भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे जे आमचे MLA आसा तांकां घेवन हांव म्हाजी कार्य सगळी सोंपयतलो आनी दुसरें सांगचें म्हटल्यार जो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलेलो आसा लोकांनी हेच्या पयलीं इतलीं वर्सां भारतीय जनता पार्टी आमची पावरान आसा सेंट्रक आसा तशी गोंयान आसा हेजो एकूच सांगचें म्हटल्यार की लोकांचो विश्वास तो आनी हो विश्वास आमी लोकां पुरती लोकां पुरती दवरतले आमी आनी हो विश्वास ठामपणे दवरतले आनी जी कामां आमची आसा जी आमी निर्णय केल्या ठरयल्ली आसा जे कमिटमेंट केल्या आमी निश्चिंत ती कामां सोंपयतली. नमन करून आयज आमी आमचे दोनूय कॅन्डिडेट बाब नारायण मांद्रेकर आनी महेश गोवेकराचे नॉमिनेशन फायल करपाक व्हिडिओन वयतात. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी हे आमचे कार्य ऑफ नॉमिनेशन चालू करतात आनी आमचे मदीं आमचे सगळे पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे वॉर्ड मेंबर्स आमचे मदीं आमचे दोनूय प्रभारी बाब किशोर आसनोडकर आनी बाब आमचो राजसिंग राणे आमचो अध्यक्ष ऑफ मंडल मोहित चोपडेकर सगळे आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच ऑल द वॉर्ड मेंबर्स प्रेजेंट आनी आमचे कार्यकर्ते सगळे येयल्ले आहा. यू कॅन सी द सपोर्ट वॉट बोथ माय कॅन्डिडेट्स आर गेटींग फ्रॉम पीपल इन जनरल. आयज आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक येतलो दोगांयची ऑफिसां ओपन करपाक. आमचे बाब नारायणाचे घरा कडेन ऑफिस ओपन करतात आमी 3 आनी बाबा आमच्या महेशाचे ऑफिस ओपन करतात आनी IDFC बँक at 6 o'clock. I request all my people to please gather there आणि show your support आणि जी कामां आमची पंचायती करतात
पूण एज जिल्ला ऑल्सो दे गेट with whatever funds they get, they will do both my Zilla candidates, and I really appeal to all my people from Shivoli constituency आणि आमचो कामुल्लीचो सरपंचूय हा ते from Kamulli also to show your help and support to both my candidates.